2 दीस येतात 4 दीस येना डेली माहिती हांगासर येवपाचे एकटो इंडिव्हिज्युअल आलो की नोबडी लिसन्स ना तुमची पायपलायन पोरणी जाली न्ही अशें उतर म्हाका सुद्दां मेळ्ळा उत्तर पायपलायन पोरणी जाल्यार पायपलायन पोरणी जाल्ली जाल्यार कितके दिसा ती पोरणी जाली तेजे पयलीं 6 महिने 8 महिने वर्स 2 वर्सां 10 वर्सां उदक येता हांगासर अर्धा वाटांक उदक येना खोल्लेन उदक येना पण म्हापशान असे थोडे भाग आसात करासवाडा धुळेर हो जो भाग आसा त्या भागात 24 वरां उदक येता जेची आमी व्हिडिओ क्लिप काडलेली आसा म्हापसा क्लिनिकाची लायन आसा त्या जाग्याचेर 6 ते 8 वरां रेग्युलरली विथ फूल फोर्स उदक येता तांकां जर इतकें उदक मेळटा जाल्यार बाकीच्या लोकांक कडेन हो भेदभाव कित्याक उदक ह्या 8 दिसां भितर त्यांनी रेग्युलरायज करचे ना रेग्युलरायज केले तर सगळे लोक जो कितें कायदो हातान घेवचो पडलो कायदो हातान घेतले आणि त्या प्रमाणे जी आपली आसा ती एक्शन घेतले 2 दिसांनी अशें चालूच आसतना खुद्द टँकर घेवन हाडचें पडटा उदक आणि आता तर सगळे रिजर्वायर्स बी फूल झाल्या तरी पण होच प्रॉब्लेम मदीं मदीं एक एकटे लायट सारकी ना म्हण सांगता मदीं रोड कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगता एकूय धड रिजन दिना सगळे म्हाका खबर ना कितें चल्लां म्हणून हांगा पण आमकां खूब सफर जाता इतलें पोरीचे 4 दीस पासून आमकां उदक कांयच ना आमी बांयचें उदक हाडून रांदलां आयदनां सुद्दां आमी रातची 10-12 वरां कोणाचे बांयचेर व्हरून आयदनां घासलां ते आतां वर्स जालें उदक आमकां कांयच ना आतां उदक येता म्हणल्यार 7:30 8:30 उदक येता पोटां इतके बारीक कितें करपाचें आमी हॉटेलांनी जेवून वचपाचें काय उपाशी मरपाचें सर प्लांटाचे कितें प्रॉब्लेम प्लांटाचे प्रॉब्लेम आसले सॉर्ट आउट केला तेंच्यांनी 2-3 दीस